नर्सिंग भायल्या देशात बऱ्यो संधी आसा। देखून फकत लागींच्या सुवातींचेर नोकरी करपाक हट्ट धरचे परस तांणी पयस वचून चड पगार आनी बऱ्यो संधी आशिल्ल्यो नोकऱ्यो स्वीकारपाची मानसिकताय विकसीत करची, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता। तशेंच कॅन्सराच्या पयल्या स्टेजीचेर उपचार सुरू जाल्यार दुयेंती पुराय बरो जावपाक शकता। मात उपचाराक कळाव जावप हे कॅन्सरान मरण येवपाचें मुखेल कारण आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जर्मन लँग्वेज कोर्स शिकपा खातीर वीच इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, NRI कमिशनर अँड नर्सिंग इन्स्टिट्यूट हांच्या वतीन अलॉंग विथ द स्टाना ग्लोबल हांच्या बरोबर ट्रेनिंग फॉर द जर्मन लँग्वेज अँड प्लेसमेंट फॉर द नर्सिंग इन द ग्लोबली इन फॉरेन कंट्रीज ताणें पुराय तुमकां एक्सप्लेन केली की कशा पद्दतीन जर्मन लँग्वेज शिकल्या उपरांत तुमकां ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो वेरियस डिफरंट फॉरेन कंट्रीसान आसा आनी आपल्याक घरात कडेन एखादी नोकरी मेळटली काय कितें, ती पणजे मेळ्ळी जाल्यार ती साखळेत मेळटली काय कितें, साखळे मेळ्ळी काय ती अजुनूय लागीं मेळटली काय कितें हाजो विचार करता। तो विचार न करता थोडोसो आमी जर वायड विचार करपाक सुरवात केली जाल्यार खूब व्हडलो प्रोग्रेस आमचो स्वताचो जावपाक शकता। त्या खातीर आज जर तुमी पळयशात जाल्यार पुराय ग्लोबान सगळ्यात जास्त नर्सीस जर खंयच्यो आसत जाल्यार वीच इज फ्रॉम द स्टेट केरला। नर्सिंग म्हणजे पास आउट जावच्या पयलींच तांच्यांनी नर्सिंगांनी हो जर्मन लँग्वेज कोर्स शिकचो आनी इन फ्युचर बऱ्याच जाणांक म्हणजे हांगासर घडये कदाचित नोकरी जर आमकां 60,000ची किंवा 80,000ची मेळटा आसत जाल्यार त्याच नोकरीची सुरवात आमी फॉरेन कंट्रीन वचून फ्रॉम द 1.5 lakhs to 2 lakhs ताणें आतांच तेजे पॅकेज सांगल्यो वीच रेंजीस फ्रॉम द 1 lakh to द 4 lakh पॅकेजीस दे गिव्स इन द डिफरंट कंट्रीज आनी थंयसलो लायफ अजुनूय वेगळें आसा म्हणून आमकां एक्सप्लोर करपाक कांयच हरकत ना। हांव पर्सनली अशा कितल्याशाच नर्सिसांक जाणा की तांच्यांनी DHSान काम करताले बट दे गेट द बेटर ऑपॉर्च्युनिटी इन नॉट ओन्ली इन द जर्मनी बट US अँड अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब ऑल्सो। म्हणजे तांच्यांनी ती ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन आज ती फॉरेन कंट्रीन म्हणजे हांगासल्या पेक्षा 4 पटीन 5 पटीन चड जोडटा म्हणपाक काय हरकत ना। की प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर ऑन्कॉलॉजीच्या बाबतींत कशा पद्दतीन सायन्स सिम्पटम्स लोकांक मेळटा आनी लोक निग्लेक्ट करता आनी सेकंड स्टेज थर्ड स्टेजीचेर डायग्नोसीस जाता आनी हे सगळे डायग्नोसीस जाल्या उपरांत इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रिटमेंट पार्ट आनी इट इज अ कॉस्टली ऑल्सो आनी पेनफूल ऑल्सो। आज आमी पळयता की 100% इफ कॅन्सर इज ऑल्सो क्युरेबल बट ताच्या खातीर डायग्नोस हो बेगीन जावपाची गरज आसा।